Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. पण एक लक्षात घ्या, आम्ही नेहमी सगळीच वाचतात आणि ऐकतात ते म्हटलं पौष्टिक आहार. पौष्टिक आहार हांव जस्ट म्हशेकडे हिशोब करतालो 25 किलो तांदूळ किंवा 20 किलो तांदूळ एट द रेट ऑफ 15 रुपयांनी दर धरली जर जाय 15 ते 300 रुपये सुमार जातात. हे पयशे फारीक करपाचे नात. पण त्याबरोबर घरातलो जाणकार जो आसा पळय न्ही ताणी दुसरी एक गोष्ट लक्षात घेवपाक जाय. सरकारा कडल्यान एक आयटम मेळ्ळा, गंवाचो आयटम घेनात कारण गोंयकार लोक चडशे वापरनात. गोंयचे लोक जे आसात ते गंव चडशे वापरनात. एरवी खरें म्हटल्यार तांदळाचे बरोबर गंवूय तितलो वापरपाक जाय, कारण गंवा भितर सुद्दां जितले पौश्टीक आसा तितले एखादी तांदूळ आसना. पूण आमकां संवय, आमकां दनपारची ती शिताची रास घेतले शिवाय आमी जेवलीशें दिसना. आनी म्हणूनच म्हजी एक सुचोवणी आसा, ते म्हटल्यार आबाल वर्द आसा तांकांय बी आनी भुरग्यांकय बी सगळ्यांक पौष्टीक आहार जो आसा पळय अत्यंत म्हत्वाचो. अन्न महोत्सव म्हणून तांदूळ फुकट व्हरात आनी जेवात अशें न्ही. जमलें जर जाय जाल्यार 1 किलो घरा कडेन मूग, 1 किलो घरा कडेन दाळ ह्या व्हरूंकच जाय. आयच्या अन्न महोत्सवाच्या निमित्तान सरकारा कडल्यान येवजण ही परत 100% पूर्ण जातलीच. बाब रवी नायक आनी तांचे डिपार्टमेंट जे आसा हे 100% यशस्वी करतले. पूण त्या बरोबर तुमी आमी सगळ्यांनी जाणीव घेवपाक जाय आनी ही मॅसेज वचपाक जाय. म्हजी प्रिंट मिडियाक विनंती आसा. कारण बरेच वेळ आमी पळयलें जर जायत गोंयांत भुरग्यांची नजर मारली जर जायत, ते भुरग्यांची वाड, ते भुरग्यांची हायट, त्या भुरग्यांची उंचाय, त्या भुरग्यांचें वजन जें आसा पळय न्ही तांच्या वयामाना प्रमाणे आसना. आनी म्हणून आमी खेडेगांवतल्यान जेन्ना भोंवतात ते मागीर केपें आसूं, काणकोण आसूं, इवन आमच्या फोंड्या तालुक्यांतले काही भाग आसूं, जेन्ना आमची भुरगीं भोंवतात ती पळयली जर जायत तेन्ना मना वायट दिसता. त्या भुरग्यांची तितली वाड जाल्ली आसना. भले इंजिनियर जाल्लो आसता तो, एखादी टिचर जाल्ले आसता, पूण भुरग्यां मुखार रावपा सारकी ताची उंचाय आनी ताची ताकद आसना. आनी कित्याक लागून कारण जर जायत मुख्य कारण जें आसा तें घरा कडेन आमचें अन्न जें आसा पळय न्ही तें पौश्टीक आहार दिवपा संबंदी आमची तितली जाणीव आसना. आनी म्हणून आमी सगळ्यांनी एक लक्षात घेवपाक जाय. ऑफकोर्स एखादी मना विचार येवं शकता, सरकार दाळी कित्याक दिना, सरकार मुगूय कित्याक दिना, सरकार तुपय कित्याक दिना. सगळें जर सरकारी जर जायत कशें जाता बरोबर. आनी म्हणूनच आमी जाणीव दवरपाक जाय. घरांतलो तुगेलो मुखेल अशें म्हणून घरांतली मुखेल अशें म्हणून आवयन लक्षात दवरपाक जाय की सगळें मूग दाळ वगैरे वगैरे कडधान्य जे आसात पळय न्ही जीं भुरग्यांक पौश्टीक. हांव सांगता, हांव 70 वर्सां जालो. गेल्या वर्सा पर्यंत म्हणजे कोरोना जावचे पयलीं पर्यंत आई म्हगेली घरा कडेन जी आसता जुनी घरा कडेन ती दर तुगेल्या वर्साक थंडी सुरू जाली की घरा कडल्यान थोडीशी आमील करून धाडटाली. आनी कारण कितें की भुरग्यां आपल्याल्या आरोग्या संबंधी अजून ह्या वयात सुद्दां लक्षात घेयात, ह्या वयात सुद्दां धाडटाल ती की आमील जे आसा पळय न्ही 10-15 दीस तरी मेळची अशें म्हणून, घेवची जाणें अशें म्हणून. आनी ना जर जाय कोणी आयलो जाल्यार दुसऱ्या कोणा पायलटा आपयल्यान ताजे कडेन धाडून दिताली. लक्षात घेयात, ही आवयची कळकळ जी आसता पळय न्ही ती आमच्या सगळ्यां भितर ताची जागृती आनी जाणीव जावपाक जाय. आयच्या सुवाळ्याच्या निमित्तान आमी अन्न जरी दिलें तें पौश्टीक करपा संबंधीची जाणीव आवय भितर आसपाक जाय, कुटुंबा भितर आसपाक जाय. जेन्ना आमची भुरगीं जी आसा पळय न्ही लांब रुंद माठ टाडशीं भुरगीं पयर गोविंद गावडेन व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट ऑर्गनायज केलो. व्हॉलीबॉल टुर्नामेंट आनी तातूंत जे प्लेयर्स आसले ते पळयले जर जायत 5.6 फूट आनी तो बॉल व्हॉलीबॉल मारतालो पळय न्ही तो पळयलो जर जायत जाल्यार अशें आसतालें म्हणजे आंग सामकें शेळून उठटालें. कित्याक तो पयले लायनी भितर तुगेलो बॉल मारतालो, शॉट मारतालो, फिनिशींग करतालो. आनी तें कारण कितें जर जायत म्हणजे आमी सारको आशिल्लो तो. ताजे एखादी 2 किलो किंवा 4 किलो मायज आसतलें, पूण त्या भुरग्याक जी हायट मेळ्ळी, उंचाय मेळ्ळी आनी त्या भुरग्याक नंतर आपल्या हाती भितर जी ताकद घेतली पळय न्ही त्या वरीच तो विनर जावंक शकलो, तो जैतवंत जावंक शकलो, आपल्या टिमीक जैतवंत करूंक शकलो. लक्षात घ्या, अन्नदान करपा बरोबरच सुभाष शिरोडकर जावये, रवी नायक जावये किंवा आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत जावये, आमची अपेक्षा आसा की आमच्या गोंयची भुरगीं जी आसात ही सगळे भुरग्यां भितर अशा प्रकारची ताकद येवपाक जाय. आनी ती येतली जर जायत जाल्यार पौश्टीक आहार खूब म्हत्वाचो लक्षात घेयात. आनी म्हणून ते मागीर दनपारचे आसूं किंवा रातचे आसूं किंवा सकाळचे आसूं त्या भुरग्याक आमी कसले प्रकारचो तुगेलो ब्रेकफास्ट दितात. आनी भुरग्याकच न्ही इवन आमी सुद्दां आमी बरेच वेळा पळयलें जर जायत भुरग्याक जल्म जाता पूण बाळंतीण जी आसा पळय न्ही तिच्या तुगेले हाजी अन्नाची आनी तिच्या शरिराची आमी काळजी घेनात. तिका जें कितें पौश्टीक जाय तें त्या वेळार दिवपाक पळयनात. आनी म्हणून अन्न महोत्सवाच्या निमित्तान ह्या सगळ्या गोश्टींची परत आमकां आमच्या समाजा भितर जाणीव जावप हें अत्यंत गरजेचें आसा. आनी म्हणून हांगसर सुभाष शिरोडकर सहभागी जाला आसा. सगळ्यांक मना पासून देव बरें करूं. मोदी न्ही आमचे गोंयांकच न्हू
आमच्या देशाचे प्रायम मिनिस्टर सगळ्या देशांक ही स्कीम सुरू केल्या आनी ह्या देशांत जवळ जवळ दिसा सगळे 81 कोटी लोकांक अशीच हे धान्य दिता आनी त्याच बरोबर गोंयांत जे आमचे 5,35,000 लोकां हाचो फायदो जाता कारण जे एक वेळार आमचे तितले पॉप्युलेशन आशिल्लें लोकसंख्या आशिल्ली जेन्ना हे आमी स्वतंत्र जाला त्या वेळार इतली संख्या आशिल्ली तितले संख्येक आमी आयज हे धान्य फुकट दितात हे गरीब लोक त्या वेळार तेणें म्हणटा त्या वेळार खरेंच गरीब लोक भुके उरचे न्हय आमच्या ह्या देशाचे भुके उरचे न्हय तेंची भुरगीं भुकी उरची न्हय अशी म्हणून ही योजना तेणें सुरू केली आनी आजुनूय ती आतां सुरू आसा पयली दाळ दिली चणे दिले आनीक आमचे तांदूळ दिले हे सगळे तरेचे गरीब लोकांक खंयचेय लोक जावं ह्या देशांत ह्या राज्यांत आसा तांकां सगळ्या तरेचे लोकांक ही स्कीम लागू आसा आनी अशे वेळार सगळे लोकांनी तेजो फायदो घेवचो कोणूय जावं खंयचेय जावं ज्या कोण हांगा गोंयांत रावता ते गरीब लोक कोण उरचे न्हय देशाकूय वाडटा की देशानूय सुद्दां तीच परिस्थिती सगळे कडेन की गरीब लोक कोण उपाशी उरचे न्हय म्हणजे गरीब लोकांक लागून हे सगळी योजना जी आसा ही आमच्या प्रायम मिनिस्टरान मोदीन जे केल्ली आसा आनी ताका गोंयांत ताका बरे तरेन साथ दिल्ली आसा आमच्या गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत की जेन्ना जेन्ना तो ताका थंयच्यान हें करता तेन्ना तेन्ना ताणें हांगसर येवजण जे आसा लागू करपा लागून खुबशे परिश्रम घेतलेले आसा प्रमोद सावंतान आनी वेळोवेळ हे पयशे जेन्ना जेन्ना तांकां दिवचे पडटा कोणाक सगळे कडेन ट्रान्सपोर्टा हेका तेका सगळें वेवस्थीत ते दिल्लें आसा आनी लोकां पर्यंत गरीब लोकां पर्यंत हें वेवस्थीत पावचें हें तेंचें हें आशिल्लें ध्येय आशिल्लें म्हणून अशे वेळार आमी अशा देशांचे प्रायम मिनिस्टराचे विचार करपी लोकांचे सगळे तरेचे जनतेचे विचार करपी अशे खुबशे कमी आसा पूण त्या वेळार तेणें केलें सुरवात केल्ली आसा आनी आतां फुडें ही आतां सुरू जाल्या आसा ही स्कीम एप्रील ते सप्टेंबर पर्यंत ही स्कीम चालू आसतली आनी हेजो फायदो लोकांनी घेवचो लोकांनी आनी एकमेकांक शेजाऱ्यां वचून सगळ्यांक सांगचें म्हाका दिसता लोक चड करून येता आनी घेता आनी आजूय बी तांकां प्रत्येक मनशाक आयज 5 किलो फ्री दितले पूण उरलेले तांदूळ तेणी मागीर येवन व्हरपाचे म्हणजे प्रत्येक मनशाक कार्डा फाटल्यान एकट्याक 5 किलो आसा पूण एक कार्डाचे 4 लोक आसा 5 लोक आसा 3 लोक आसा ते तांदूळ मागीर सोसायटीक दितले बरोबर सोसायटी जे आसा ते प्रत्येक सोसायटीक उरलेले तांदूळ मेळटले पूण आयज कितें 5 किलो दिल्यार कित्याक हे व्हरपाक जड जातलें म्हणून ते दिल्ले आसा बाकी लोकांनी येवन मागीर सोसायटीचे त्या सोसायटीन वचून ते घेवपाचे पूण हे फ्री जे आसा फुकट दिल्ले आसा हे पयशे तुमचे तुमचे पर्यंत पावोवपाचें काम सरकारान केल्लें आसा आनी हें चड करून मोदीन देशाक सगळे कडेन केलां आमच्या गोंयांतूच न्हू आनी त्याच वेळार तेणें देशाचें चिंतलें आनी हे आनीक वेळार तेणें सगळे देशाचें न्हू जगाचें चिंतलें ही वॅक्सिनां जी जाल्यात ही वॅक्सिनां सगळीं आमकां खंयचे जात धर्म येना सगळे ह्या देशाच्या लोकांक सगळ्याक वॅक्सिनां दिली आनी ही वॅक्सिनां सगळे हांगसर पावले नंतर परकी देशांक सुद्दां तेणें दिल्लें आसा म्हणजे परकी लोक जे बसून आसा ते आमच्या देशाचे प्रायम मिनिस्टर लागून तेवूय जगले परकी देशांनी सुद्दां म्हणजे अशी काळजी अन्नाची घेतल्या आनी लोक जगचे उरचे आनी आमी इतलें सगळें पळयलें आसतना आनी आमी कित्याक लागून झगडटात जाती धर्माचेर कित्याक लागून आमी झगडटात हे म्हाजे ते तुजे ह्या जातीचो त्या जातीचो ह्या धर्माचो त्या धर्म कितें आमी वट्टा आसतना कितें वट्टलीं आमी कांयच व्हरपाचें ना झगडी बेश्टी करपाक जायना आमी जगपाक जाय आमचे भुरगे शिकोवपाक जाय आतां आमचे भुरगे वेवस्थीत तांकां आकार दिवपाची गरज आसा आमी झगडून कांयच उपेग ना आमी आतां सगळे तरेची हें आसा आतां हें अन्न दिलां तें अमके जाती अशें ना गरीब लोकांक सगळ्यांक हे अन्नाची जे आसा जे तांदूळ मेळटले सगळे तरेचे लोकांक मेळटले सगळे कोण गरीब आहा तितल्यांक मेळटले अशें कोणाक अशें वेगळे करून ना जाती धर्माचेर तशें जशी वॅक्सिन तेणें सगळ्या देशांक सगळे जाती धर्मा लोकांक दिली त्याच बरोबर हे तांदूळ जे आसा ते दितात अन्न दितात तें अन्न सुद्दां सगळ्या देशभर जे आयज दिता आसा आयज तुमी पळयात तेन्ना आयज प्रायम मिनिस्टर आमचे हांगा गेले डेनमार्क थंय सुद्दां थंयच्या लोकांचें हें आहा
लोकांचो उत्सव बरो आसा. म्हणून अशे वेळार अशे देशाचे प्रायम मिनिस्टर जावचे अशें सगळ्या प्रत्येक लोकांक दिसता, परकी देशाक दिसता. म्हणून अशे वेळार आमकां अशीच ही आसा ही अशी योजना आमकां सगळ्यो तेजी मेळच्यो, दिवच्यो, तेणी दिवच्यो आमकां. आनी हें सगळें तेजें आमकां अन्न जर मेळत जाय, आमी सगळें कितें आमी पंचवीस वेळार कितें करताले. आमी त्या वेळार याद केलें जाल्यार आमचें पॉप्युलेशन अशें जितलें आयज जितलें फुकट जेवण दितात तितलेंच आमचें पॉप्युलेशन आशिल्लें.